शांती शांतीच्या बाबा दे आमकां दी शांती दे आमकां जेसू जेसू दे आमकां जेसू जेसू तांसान गोरान गावान वाळ्या उसां बोलान तांसान गोरान गावान वाळ्या उसां बोलान शांती गोवा सोर्गान हाडटा शांती तोंडा शांती गोवा सोर्गान हाडटा शांती तोंडा शांतीच्या बाबा दी आमकां दी शांती शांतीच्या बाबा दी आमकां दी शांती दे आमकां जेसू जेसू दे आमकां जेसू जेसू. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्यानू आयच्या मिसा बलिदानाचो विशय शांत आनी ल्हानवीक काळजाच्या जेजूक आमचे कोश्ट भेटोवया. मनशाच्या जिवितांत कोश्ट दूख अडचण्यो येतात पूण देवाचेर पातयतल्यांक तांकां फुडो करूंक आनी तातूंतल्यान जिविताचो ओर्तूय सोजमून घेवंक बळ मेळटा. जेजू म्हणटा सगळीं तुमी कोश्ट भोगतात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. ही कल्पना मनान दवरून भावार्थान आनी बरवश्यान जिवोवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. मोगाल बाबा भयणीनो, हे पवित्र सुवातेर आमी आसा. करीतपणी बागेवन फ्रांसीस शावेराची इरेलिकेची दाखोवन चलता तेन्ना देवाचें बरेपण ताचे सवे आमी पळयतात. देवान ताचे सवे हें व्हड मिलाग्र केल्ली आसा ती आमी अनुभवतात. आनी ताचें जिवीत नियाळटा तेन्ना हाचो विशय शान ल्हानवी काळजाच्या जेजूक आमचे कोश्ट भेटोवया. आमच्या सोन एकल्याच्या जिवितान ल्हान ल्हान जिविताचे कोश्ट प्रश्न आटेविटे घेवन हे मिसाचे भेटेक आमी आयिल्लीं आसा. आमचें जिवीत आमच्या मनान आमच्या गोराब्यान आसलेले प्रश्न हे मिसाचे भेटेंतल्यान बागेवन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून बापाक उबारुया. आनी हीच पवित्र मिसाची भेट देवाक मानतली जावंक आमची पातकां सोगताय ओडकून घेवन एवढा देवाची काकलुती कुलो मारुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोड अपराध. ह्या पासत बायकोन सुद्दां वारमारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
थोड्यो गोद आमचे दोळे दापून आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत आमचे गोराबे देवाच्या हातान घालुया. जायतीं गुडी पिढी भोवन भावा भयणां आसान आमच्या कुटुंबान वाड्यान फिरगोजेन कोश्टवतात तांचे खातीर जावं हॉस्पिटलांत आसान तांचे खातीर मागुया. सूर पदवीदार देवा आमच्या बापा, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्याची वाट तयार करूंक तूं आमकां फरमायताय. सूर तरेची आमची पिडा काडून उडोवंक तूं येताय म्हूण आमी जाणाव. तर ताचे बेटेची बुजवण आमकां फावो जावच्याक कसलेच अस्कोतायेक लागून आमकां पुरो जावना दिवंक निर्मी नाका. आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येताय राजवत चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवेदाच्या पुस्तका वेले वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कोणे म्हूण सोर करशात आनी म्हजे सारको आनीक कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात, ही नोकेत्रां कोणे रोचल्यान. एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपआपल्या नांवान उलो करता तो तोच. ताचे शोकतेक कितली पदवी, कितलें व्हड ताचें बळ. कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक थावना. म्हज्या हक्कांची तो बेपर्वा करता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जाकोबा. अशें तुज्यान तेंच कशें जोरोंक जायत इज्रायला. तुका कळोंक नासलें काय, तुवें आयकूंक नासलें काय. सर्वेस्पर सासणाचो देव, पृथ्वेच्यो शिमो ताणें घडल्यात. तो थोकना, तो दमना, ताच्या गिन्यानांक थाव ना. थोकलोल्यांक तो शक्ती दिता आनी बळ नासलोल्यांक घोटाय. तोरणे दादले थोकून आनी दमून वसतीत, तरणाटे गोळगोळून वसतीत, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यायकू नव्यान बळ मेळटा. गोणी पोरी तांकां पाकोटे फुट्टात. तीं धांवतात पूण दमनान, चलतात पूण थोकनान. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळीं म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तो सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाळायेचो मुकूट घालता. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून पेटोना. ताचें काळीज काकुतीचो थेवो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया.
पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता ताका मेळूंक तयार आसात ती सदैव. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोनिया. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी कोस्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात. हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी ओडू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणीनो, शांत आनी ल्हानवीक काळजाच्या जेजूक आमचे कुस्ट भेटोवया. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या जिविताच्या सगळ्या प्रश्नांक जबाब फकत देवानूच दिवंक जाता. आनी ह्याच खातीर आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, सगळीं तुमी कोस्ट करतात, ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात. एक ल्हानशें उदाहरण दिता. एक बापूय खंय आपल्या पुताक, जो घडी 11-12 वर्सांचो आसलेलो, तांच्या घरा फाटल्यान इल्ली सुवात आसलेली आनी थंय पोरसान एके तरेन झाडां रोयचे खातीर हे दोगूय ही सुवात इल्ली तयार करतात. बापूय आनी ताचो 11 वर्सांचो पूत. आनी ही सुवात तयार करतना मोदें गोदूच एक फातर आसलेलो, अर्दो जमनीन अर्दो वयर. आनी पूत बापायक म्हणटा, डॅडी, हो फातर आमी काडल्यार अदीक बरो, बिस्तोच मोदें तो आसा. आनी बापूय ताका म्हणटा, पुता काड तो, हांव दुसरें ओदान जमीन साफ करता म्हणटरूच तुवें ओदान तुज्यानी तो काडूंक जाता. पूत मोगाळ बाबा भयणीनो जायते प्रयत्न करता. पयलो इल्लो आलोयता दोलयता, जायना, कित्याक इल्लो जमनीन तो भितर आसलेलो. उपरांत थंय आसलेलें धाकटें खोरें घेता, इल्ल्या सायडीच्यान खणटा. तरी आसतना सगळे उपाय घेतले उपरांतूय ताचे लागीं हो फातर काडूंक जायना. आनी तो थकला तो पडयोवन किरीतपणी बापूय ताचेर नदर घालता. आनी बापूय ताका अशें विचारता, तुका दिसता तितल्याच वस्तूंचोय सगळ्यांचो तुवें आदार घेतलाय? हॅव यू टेकन हेल्प वॉट एवर इज देयर अरावंड यू? आनी असल्या वेळार हो पूत सोयराणांत कसो येता आनी तो म्हणटा, ओय, हांवें वस्तू सगळ्यो वापरल्यात, पूण म्हजो बापायचो आदार हांवें घेवंक नाय. आनी ह्याच खातीर उपरांत तो म्हणटा, पाय, तुज्यान हो खातर काडूंक म्हाका आदार दिवंक जायत. आनी दोगोय सरभोंवतणीची सुवात ह्या फातराची एके तरेन नितोड करतात, माती काडटात आनी दोगोय हो उखलून इल्लो इल्लो दुखलून ते सुवाते वेलो पयस व्हरतात. मोगाळ भाव भयणो, हें कोणी सादें उदाहरण सयत, पूण आमच्याय जोण एकल्याच्या जिवितान ल्हान जावं व्हड इल्ले कोश्ट, इल्ले दूख, इल्ल्यो आडकुळ्यो आमकां सगल्यांक आसात. कोणूच हांगा आसलेल्यान म्हणूंक जायना म्हज्या जिवितांत केन्नाच आडकोळी येवंक नात, हांवें केन्नाच आडकोळींक फुडो करूंक ना, वो म्हज्या जिवितांत कोश्ट नात. पूण ह्या कोश्टांक कशे भाशेन आमी फुडो करता हें की भोव म्हत्वाचें. आनी ह्याच खातीर पयली वोस आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवंक जाय ती जावन आसा, म्हाका आदार जाय
आय नीड हेल्प. जायते फावट आमच्या जिवितान कोस्ट आडकुड्यो प्रश्न येता तेन्ना आमचें धोरण कितें काय? आय नो वॉट टू डू. हांव जाणा कितें करूंक जाय तें. हांव दुसऱ्या लागीं आदार मागचो ना. जायते फावट आमचें जिवीत अशें जाता, आय कॅन मॅनेज. कित्याक म्हाका ल्हान जावंक नाका, आय कॅन मॅनेज अशें आमी म्हणटात. आय कॅन हँडल माय सेल्फ. आनी जायते फावट आमकां आमचीच लॉस दिसता दुसऱ्या सोरशींक वचूंक आनी आदार मागूंक. कित्याक? तो कितें म्हणटलो काय, तो म्हजें कितें चिंतलो काय, असलें आमचें धोरण. आनी जायते फावट जेन्ना आमकां गरज आसता तेन्ना आमी दुसऱ्या लागीं तोंड उगडून हात उगडून तांचेशी वचूंक आमी लजेतात, आमी फाटीं सरतात आनी गुळे आमच्याच बोडाचेर पातयतात. आनी हाका लागून जायते फावट जे प्रश्न दुसऱ्यांच्या आदारान सुटावे करूंक जातालेत, ह्याच कोश्टांनी आमचें जिवीत इल्लें जोड जोड जाता. कित्याक? आमी दुसऱ्यांक आमचें जिवीत उक्तें करूंक तयार नात. आनी असल्या वेळार मोगाळ बाबूनीनो, देव आमकां उगडास करता. दुसरो पावंडो जावन आसा, देव जावन आसा तुजो रुचणार. आनी तोच जावन आसा सूर पदवेदार, सूर बोलिश्ट. आनी ह्याच खातीर मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या देवा सोरशीं देव आमकां आमंत्रण करता. आनी ह्याच खातीर आयच्या शुभ वर्तमांत लेगीत देवाची नदर सदांच आमचेशी आसा. आनी ह्याच खातीर तो म्हणटा, सगळीं तुमी कोश्ट करतात, अज्याच्या बाराकाल आसात, म्हजेशी यात, हांव तुमकां समाधान दितलो. आनी देवान हें समाधान दिवंक आमकां जायत्यो वस्तू उपाय दिल्ले आसात. आमच्या जिवितांतले गुळे कुडीचे, ओतम्याचे, मोनाचे, गुळे संभोवन जे आसात ते उदीक ताऱ्या निठायेर घालूंक, थंय पिकोणी फावो करूंक, जावं मिसाची भेट जावन आसा व्हडांतलें व्हड दान जंय देव आमकां भेटटा आपल्याशी आपयत आपले वेंगेन बसूंक, जावं संदान संस्कार आमकां आसा, कुमसाराचो संस्कार, थंय किरीतपणी आमकां आमचें जिवीत जें जोड जाल्लें आसा हो भार आमच्या जिविताचो ओडू करूंक आपयता. आमी घोडे जिवितांत प्रश्न आयले म्हणटू, कोश्ट येतात, पिडा येतात, आमी खंय धांवतात? दोतोराशी. आनी दोतोराशी जायना मागीर आमी हिलराशी धांवतात. पूण एक बरें कुमसार करूंक, बरे भाशेन मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक, देवाचें उतर वाचूंक भोव म्हत्वाची वस्त. त्या शोधपोतीन घोडेचे चूक म्हणलें, सायबा तो एकूच उतर उलय, म्हजो चाकर बरो जातलो. आमकां देवाचें उतर नाका. आमकां फकत कोणें हात दवरून दुसऱ्यांनी मागणें करचें आनी आमी बरीं जावचीं. आमकां दिसपट्टो खुरीस घेवन जेजू सरशी वचूंक नाकाय. मोगाड भावा भयणीनो, देवूच आमकां संदी दिता आपलें बळ, आपली पदवी, आपली पेकोवणी आमच्या जिवितान आमी ओळखून घेवंक. आनी ह्याच खातीर हे संस्कार आमकां दिल्ले आसात. कुडीची, मोनाची शांती, पेकोवणी आमच्या जिवितान घेवंक. आनी ह्याच खातीर हांव म्हणटलो, तिसरी वस्त, जेन्ना ह्यो वस्तू आमी करतात, संस्कारान वांटो घेतात, त्या उपरांत आमची खासगी जिविताची बदोवणी जावंक जाय. आनी हे कशें आमी करतल्यात आमच्या खासगी जिविताची बदोवणी? आमी म्हणटात आयज खासगी मागणें, पर्सनल प्रेयर. आमी जायते बावडाची भुरगीं म्हणटलीं, हांव मिसाक वेतां, वाडलेलीं म्हणटलीं आमी घरांत तेस करतात, बरोबर, बरी वस्त. पूण तूं तुजें खासगी मागणें, पर्सनल प्रेयर म्हणटा तें करता काय? आयज हें खासगी मागणें तितलें दिसती पडना. जायते फावट घोडये आमच्या जिवितांत सकाळीं उठलीं म्हण तूं आयज ट्युरिस्ट इंडेक येतात. कितें करूंक? योगा, मेडिटेशन, इल्लो वेळ ओगेपणान एकांतायेन सारूंक. आमी विसरल्यांत जे आमची संस्कृताय आसलेली ती. उठ्ठा तेन्ना देवाचें उतर इल्लें वाचलें, ओगेपणान इल्लो वेळ सारुया. कित्याक हें ओगेपण जिविताची भितरली उचांबडाय आसा ती एके तरेन शांत करूंक आमकां आदार दिता. आनी हे तरेन आमी करता तेन्ना जावं भोव पवित्र साक्रामेंता मुखार
आमी वेतांव बरी वस तुवें ओगेपणान आमी हो वेळ सारताव तेन्ना दोन वस्तू आमचे सवेक घडटात. कितें जाता काय, आमी आमच्या जिविताचें समर्पण करतात. वी सरेंडर आवर लायफ. आनी जितले तुज्या जिविताचें समर्पण करताय तितले देवाचेर एके तरेन पातयेवन वाडटाय. युअर ट्रस्ट इन गॉड ग्रोज एंड विथ युअर ट्रस्ट यू ग्रो इन फेथ. बाबार्थानूय वाडटात. आनी जेन्ना बाबाट तुज्या जिविताचो वाडटा तेन्ना किरीतपणी कसलेय कोस्ट आटे विटे आडकुळ्यो तुज्या जिविताच्यो येवं तूं जेजूच्या पांया सरशी वेताय, तुंय त्यो दवरताय आनी तुका समाधान मेळटा. आनी तेन्नाच आमच्यांनी म्हणूंक जाता ह्या शांत आनी ल्हानवीक काळजाच्या जेजूच्या एके तरेन काळजाक हांवें म्हजेच कोश्ट भेटयल्ले आसात. आनी हाचो सेवाधर्म आमकां हेंच करूंक आपयता. कोश्ट नात, आडकुळ्यो नात, पिडा ना, असलो मनीस ना. पूण हे सगळे आमच्या जिविताचे घेवन ह्या ल्हानवीक खालती काळजाच्या जेजू सरशी येवंक आमकां आमंत्रण केल्ली आसात आनी आमच्याच कोश्टांची भेटवणी जेजू करूंक. हीच मिसाची भेट जावन आसा होच काल्वाराचो योद्न जंय जेजून मनशा कुळा खातीर आपलींच जिवीत भेटयलें. हीच भेटीचेर जेजू आयज आमचें जिवीत भेटोवंक आपयता. आनी ह्या मिसाचे भेटयेंतल्यान ह्या ओतमीक खाणांतल्यान जेजूच आमचे कुडी आनी ओतम्याचें बोळ जावन आमकां पिकोवणी दितलो. तर मिसा भेटीन वांटो घेतना आमच्या जिविताचे सगळे प्रश्न चिंतना आठे विटे हुस्के आसात ते मिसाचे भेटींतल्यान वेदींतल्यान जेजूक आमी उबारुया. उबी रावया आनी वेळार आमची मागणी आनी गुरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या ओत्मीक गोवल्यांनी जिविताच्या सगळ्या घोडितांनी आपले जिवीत देवाच्या हातान समर्पूंक देवा लागीं मागुया. धडबापाच्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख येतात तेन्ना भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचो भावार्थ आनी बरवांचो आमी जेजूचेर दवरूंक देवा लागीं मागुया. धडबापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमी जेजूक सगळे सुवातेर उर्बेन आनी काळजीदारपणान परगटूंक देवा लागीं मागुया. धडबापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. ह्या संवसारांत येवन जेजून कोश्टां दुखांक मोल आनी मजुरी आसा म्हूण दाखयलें. आमी आमचे कोश्ट दूख भावार्थान स्विकारूंक देवा लागीं मागुया. धडबापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. थोड्यो घडयो ओगीच रावन पूण जायत्या मनशांनी आपल्या पासत माग म्हूण आमकां सांगलां. पुलिसांक आमी भेटल्यान तांकां आमी म्हणलां आमी तुमचे पासत मागतेले. हांव थोड्यो घडयो ओगीच रावन असल्या बाबा भयणां खातीर मागुया. भोव मोगाल बाबा, काल ती आमची मागणी गोरजो तुजे मुखार उबारल्यात. उदारपणान ती आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Ishvara solvedene
सोवे Betoy Dagalis Moshe Jesus Shakal Sasove Betoy Dagalis Moshe मोच्या बाबा भयणीनो मोच्याने तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसली जाव म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्फोर मानून घेवं मोगाल बापा सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समोर पिताव तुजे ओगोनीत पदवीन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवान आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावीं सर्वेस्फोर तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात आयबारतां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारांनी सासण्यांच्या देवा सर्व खाडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयली पावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले येवजण पूर्ण केले आनी सासणीक तारुणाचे दार आमकां उगडली हे वरी धीर धरून आतां आमी आशेत हांव ते तुवें बासायले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Dolvarazo solves por tu Sorgani sonservolia Tuja voi govan Usorgi toka soi soi Solves por acinavi बापा करोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून दिनी पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणली ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोक्सोने मिरच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उकडासाक कुरात बाबार्थाचो घूट पुरगोटुया सुन्या जेजू आमी आमी हो उंडो खाताव आनी एकासितले पियेताव तितले फावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण पुरगोट्टाव बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा सिमांव आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर
तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनः जेवणपणाचो बरोसो मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टांत मेल्या समेस्तांक तुज्या पसळीत मुखां पडूंक फावो कर. आमा समेस्त जी दया करून मागता आमकां मरे देवाची सांगती बागेवन जुजे बागेन साम फ्रांसावेर बागेवन धर्मदूत आनी सरकाळी तुका मानवती सगळ्या भक्ता बराबर सासना सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासण्यांच्या सासनांक आमच्या सोडवंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घ घेवन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजीच शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रविच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवत चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू जाणें तुका आनी म्हज्या पासत केरीपुणी कुर्सार हे कोस्ट मरण सोंसली आनी वेळार ओ जेजू आमचे सोण एकल्याचे दिसा दिसपट्टे कुरीस कोस्ट घेवन आपल्याशी आपयता. ह्या सुमेच्या जेवणान वांटो घेतात ती सुकली आमी सुभागी. तुमचे भितर येवचे म्हाका फावो न्हय पूण जे एका चुचून म्हाका भोवलागी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतीन संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Od motuga
Jesu दिता आपली कुर्बास समोर पिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मोशा आपूण पिता ये Jesu legituje od potuka i pograuta Jesu legituje od potuka i pograuta Magadeva manatilo kurikotai toditalo sorge undo Jesu dilo otmya godai toditolo Jesu legituje od potuka i pograuta Jesu legituje od potuka i pograuta Mówi pusti na zata pusti rupa Jesu rauta Jeuna rupa kazadikta Monsha goda bihum sota Jesu legituje od potuka i pograuta Jesu legituje od potuka i pograuta जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया सगळीं उबी रावया प्रार्थुया कोणवल्या बापा ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतली आमी सुटू आनी जेसूच्या सोलमांचे पोरबेक आमी उर्बीन तयार जावं हें मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मातशें बसुया आयज मिसाची भेट समोरबलोल्या पाद्र क्लिफर्ड कार्डोजो ताका आनी मांद्रेच्या फिरगोसकारांक आनी सो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पोंगोडाक आमचे दिनवास ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा कुमसाचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत आयज 12:15 कोंकणी भाशेन मीस आसतलें तशेंच आयज 3:30 मीस समोरपतात पेट्रियाकल ट्रिब्युनल डिसेंबराचेर 13 मद्रास मल्ल्यापूरचो आर्चबिशप बोमानेस जॉर्ज एंटनी सॅमी दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसांचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो ऑन द 13th of December Most Reverend George Anthony Semi the Archbishop of Madras and Malyapur will preside over the 12:15 Mass in English. डिसेंबराचे 14 दनपारां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें
On 14th of December, there will be Mass in Tamil at 12:15 p.m. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत तुमी ती घेवंक येतात. तांचें मोल 20 रुपया. सगळीं उबी रावया. सर्वीस पोर तुमची सवे आसूं तुमची सवय आसूं आनी सूर पोदविदार दिव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतां. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतां आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटां. आमेन. फाल्यां दिसा मीस समोर ओंपतात त्यो फिरगोज्यो हे पोरी. सकाळीं 6 मीस समोर ओंपतात पणजे, 7:15 शिवोले आनी ओशेल, 8:30 आसागांव आनी बादेम, 9:45 कानागिनी आनी काबो दे रामा, 11 कानाकोना, 5 केपें. फाल्यां 3:30 आमचे आर्च डायसिसीचें फायनान्शियल एडमिनिस्ट्रेशन हें खातें मीस समोर ओंपता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव 2 दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. चौथरायदोची भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव घेतना कोणेच फोटो वा व्हिडिओ काडचो न्हय. बासिलिकेन 2 दिसा एडोरेशन आसता सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसलीच वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बासिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेंच कळोवचें. आमचे बासिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळची 9 ते सांजे 4 पर्यंत.